123 times in 2 years, which means every second day there is a major power failure for some other reason. Speaker sir, सांगले मी 1.5 वर्ष झाले, 1.5 वर्ष नाही, 1965 नंतर खंयच कंडक्टर चेंज करू ना. लक्षात दवर 1.5 वर्ष नाही. आमच्या गावात सुद्धा आता आम्ही चेंज करता. ताजे पयलीं बाब निलेश खापरालान चेंज केले थोडे कडेन. त्या कडेन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड आसा त्या प्रमाणे ही कामां घेतल्या नंतर जवळजवळ 150 कोटीची कामां आसा. त्यानंतर सुदारणा जातली आणि ही सुदारणा जाल्यानंतर तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जो प्रॉब्लेम आसा, आज तुजो प्रॉब्लेम खूब आसा, कारण युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी इज इन फॉरेस्ट, युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी अग्रिकल्चर खूब आसा तुजें, आणि थंय ज्या कडेन अग्रिकल्चर फॉरेस्ट आसा थंय झाडां पडटा, कितें कितें प्रॉब्लेम जाता हांवें तुका सांगपाची गरज ना. सभागृहांत ज्या कडेन कोण थंय फॉरेस्टान आनी हातूंत रावता तांकां सगळ्यांक खबर आसा. त्यानंतर जी केबल आमी बंच केबल म्हणून घातिल्ली, म्हाका दिसता थोडी ती तुज्या हातूंत आसा. इट इज टोटली फेल्युअर. हांव सांगता, हांव सभागृहांत सांगता, ती तुवें उलोवचे पयलींच सांगता. आनी ताचेर तुमचें कॉलिंग एटेन्शन आसा. सभागृहाचो चड टायम काडनाका, कॉलिंग एटेन्शन तुमीच मांडलां आनी त्या खातीर तेन्ना आमी तें डिस्कस करूया. till now there is no three-phase connection. टाउनाक आतां बिलीव जावपा ना, टाउनाक आम 3-phase कनेक्शन ना, आज पासून 3-phase कनेक्शन ना. आनी ऑलमोस्ट काल शिरवय इवन हांवें व्हिडिओ चोयल्लो, 48 hours आमकां थिंगा शिरवय थिंगा आमगेल्या सोमेश्वर टेम्पला कडेन थिंगा अजून लायट ना. टाउना समज म्युन्सिपालिटी जर येस जाता, आवेडेंक एवरी सेकंड डे म्हाका कॉल येताय, देर इज नो कनेक्शन. शेल्डे इनकमिंग जे आहा थिंगा तरी इशू कितें आहा म्हणून आयकलो हांवें केबलाचो. ते मातशें हो प्रॉब्लेम आमी कॉलिंग एटेन्शन आसा तेन्नाय डिस्कस करपाक जाता. व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम हो. ताजो पुरतो मर्यादीत ना, कारण गेले 6-7 दीस जो पावस पडटा ऑन एन एवरेज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत हो प्रॉब्लेम आसा. स्पीकर सर, पास पडटो आतां, बट एलिक्यूआक आन्सर येईल त्या प्रमाणे 2 वर्सांत 320 टायम्स एवरी डे सेकंड डे कनेक्ट पावर फेलियर आहा. तुमचो आन्सर हो. मात पास पडटा. केबल आय हॅव एश्युअर्ड इन द हाऊस की तुझी एसटी लायन अंडरग्राउंड करून दिता म्हणून. एश्युरन्साचेर बंच केबल फेल्युअर म्हणून सांगला. डेफिनेटली आम्ही मानतोय केला ते बरें म्हणून सांगना, हांव फेल्युअर म्हणून सांगला. विजय सर त्या खातीरूच तें जाता. ओके.